काँग्रेस सरकार सत्तेर आसतना सावन भाजपा सरकाराच्या कारकिर्दीत सुद्धा चालू आशिल्ल्या 129 इंग्लीश शाळांचे अनुदान बंद करचे अशी मागणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच फाटलो कितलोसोच काळ सरकारा मुखार करता। ह्या गंभीर प्रश्नाचेर तोडगो काडपाक भाषा सुरक्षा मंचान आंदोलना मार्फत सरकाराक राजकीय पर्याय दिवपाचो यत्न केला। भाजप सरकारान 2012 वर्साच्या वेंचणुका वेळार इंग्लीश शाळांक दिवपी अनुदान सत्तेर येतकर बंद करतले म्हण आश्वासन दिल्लें, पूण सत्तेर येवनय दिल्लें उतर पाळूंक ना म्हण भाषा सुरक्षा मंचान खर विरोध उक्तायला। फाटली 1.5-2 वर्सां चलपी ह्या आंदोलनाचो बोवाळ तर दिल्ली मेरेनय पावला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा मेरेनय हाचो बोवाळ पावला। जागतीक सिद्धांता प्रमाण आवय भाशेंतच विद्यार्थ्यांचे मुळावे शिक्षण जावपाक जाय, हो सिद्धांत लक्षांत घेवन राष्ट्रीय सेवक संघान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक पाठिंबो दिल्लो। पूण आतां शिक्षणीक अधिकारिणी स्थापन करचो असो निर्णय केंद्र सरकारा कडल्यान आयला आनी सरकारान हाची तयारेक सुरवातय केल्या। विधानसभा वेंचणुके उपरांतच ही शिक्षणीक अधिकारिणी स्थापन करपाचो निर्णय भाजप सरकारान घेतला, पूण भाषा मंचाक हें मान्य ना। सरकारान वेंचणुका पयलीं हाचेर तोडगो काडचो म्हण मंचान आंदोलन तीव्र केलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।